नमस्कार अनुपमा भट आमगेल शेड्रसा कुकिंग चॅनला पुरा जनाक स्वागत. आज रुची रुची जावन आशिल्लें सिंपल कोरू भारी इजी जावन आशिल्लें रवा लाडू रेसिपी घेवन आयल्या हांव 2 कप रव्याचे दाखयता आसा. देखून 1 कपाक 2 टेबल स्पून तूप, तशें हांव 2 कपाक 4 टेबल स्पून तूप होवन केला. तूप होवन जाल कुडले ताका पळयाची नट्स आमकां कितले जाय तितले काजू बीन द्राक्ष घाले हांव हांगा. तुमकां जाय जाल्यार बदाम घालेत, पिस्त घालेत, कसं जाय ते नट्स घालचे आमचे भितरी आनी लायट कलर चेंज जावता एक चूर हे तुपां भितरी भाजून घेवचे आनी ते नट्स काडचे आमी हे तुपा सुकून काण बरीन दवरून सोडचे. मागीर मिक्स करचे आमी. आतां पुरे काण घेत पळया काजू बी द्राक्ष चंद गोल्डन कलर आयला ते पुरो काण घेतले. आतां ते तुपां वरलेले ते तुपां भितरी आमी रव घालच्यो. बॉम्बय रूल आमू अनरोस्टेड घालका. आतां बॉम्बय रोल 2 कप बॉम्बय रोल हांव हांगा हळद करून दवरला एक तोळेरारी ते घालता अंत भितरी. आतां हें करतना उज्ज सान आसूं व्हड उज्जार करचे नज बिलकुल करपुचे नज कलर ब्रावन कलरान येवचे नज त्यामुळे ते उंड चंदाय आसना चंद उंड जावका म्हण जाल्यार चिकी उज्ज सान करून चिकी सान उज्जारी लो मिडियमार दवरून पळयाचे अंत भितर भाजून घेवचे. कितले ताय भाजूका म्हळ्यार मस्त गोल्डन कलर तांबडो तांबडो करून नज मायल्ड चिके परून बोळेवताय रुला म्हाका आमकां येता ते मायल्ड ते तुपां भाजितना लायट कलर चेंज जाल्या पुरो तशीची थोडो थोडो परून बोळेवच्या सूर जातना हे बंद करचें आनी तो रव काण घेवचो. आतां सोय घालका. सोय पळयाची 1 कप रव्याक अर्द दुखून 1/4 कप ताय सोय घालता. चिक चड उण जाल्यार कांय तोंदरे ना. आतां ती सोय थोडी हेची हुनारून घेवका आमी थोडीची मस्त तांबडे तांबडे ब्रावन कलरांनी कोरका म्हणून चिक्की ते उदक ड्राय जावता भाजून घेवचे. इत्याक म्हळ्यार हो उंडो आमगेलो 3-4 दिवस व्हरता. नॉर्मली रवा लाडू कसो म्हळ्यार 1-2 दिवस 3 दिवस भितर खवटान येता ताका. ह्यो तशें न्हय, समज 1 वार आमगेलो रवा लाडू व्हरता. ते देखून तो सोय त्या खातीर चिक्के आमी हुनारून घेवचे. आतां ते चिक्की ड्राय जालेले सोयी आमी हे भाजून दवरलेले रुलामा भितर घालून हांगा सायडा दवरया. आतां न्ही आमी अशें साखरे पांक दवरचे. साखरे पांक तशी साखर 1 कप रव्याक 1/4 कप साखर घाल्या पुरो. 1 कपाक 1 कप घालताची ते मस्त गोड जाता तो उंडो. हे आमी हांगा 1/4 कप घाल्यार हद जाता. सो हांव 2 कप रव्याक 1.5 कप साखर घालून हाका 1/4 कप उदक घालून पांक काडून दवरला. हे रवा लाडू भितरी एक चिक्की कश्टा काम म्हळ्यार पांक करेक्ट जावका जाल्यार तो लाडू परफेक्ट जाता. कशें म्हळ्यार सिंगल सरीचे पांक 7-8 मिनीट भितर पांक येता. पळय सिंगल सर आयल्यात. आतां हांव हांगा गॅस ऑफ करता. ऑफ करून आमी पळयाचे हांगा रवो आनी सोयी पुरो भाजून हांगा सायडा दवरला न्हय. ऑफ केला हांवें नाजाल्यार तो जून जाता वता पांक. तांत भितर हें भाजून दवरलेलें रव आनी सोय मिक्स केलेले ते अंत भितर घालता आनी लायक करून मिक्स करता. पळयात घालता हांव पुरा हें पांकां भितर घालचें. हो पांक परफेक्ट जावका मात्र तर न्हय जावचे नज जू न्हय जावचे नज. सिंगल थ्रेडा पशी चड जावन जून जाल्यार रवा लाडू पिट्टी पिट्टी जावन रबता लाडू बांदू जायना आमकां. तशी चिके तर न्हू जाल्यार पळयाची पिची पिची जावन आसता. देखून सिंगल थ्रेड येवता घडे घडे चेक करून सिंगल थ्रेड सिंगल सरी म्हणटाचे आमी ते सिंगल सरी हे पांक जावका. 1 पण जो 2 पण करतना फेलियर जाल्यार मागीर करतना सुलभ जाता. भारी इजी होऊंड मन आटो भितर कोरी येता. पण आतां आमी भाजून दवरले नट्साक घाल्ले आनी येळंग पिट्टी करून दवरला हांवें तेवय घाले. आतां पुराय घालून लायक करून मिक्स करून घेता. आमगेले चेडूंक गोड खावचें न्ही चड इश्ट न्हय तेन्ना आमी तांकां भायर सुकून हाड दिना तिले घरकडे फस्ट तुमी करतना 1 अर्द कपाक करून पळयाची लायक जाता करून पळय. 1 पण फेलियर जाल्यार व्हडना नेक्स्ट टायम सक्सेस जाता. 2-3 वेळा करतना परफेक्ट जाता तो उंडो. तेन्ना चेडूंक करून दिवच्या लायक आहे कोणें आमगे ते गेस्ट येता म्हण कुळ्ळे ಒಟ್ಟು 15-20 निमिश भितर हो उंड जाता. पण आतां लायक करून मिक्स करून दवरला न्हय. मिक्स करून दवरला कुळ्ळे तो उंड बांदू येना आमकां. अशी पिची पिची हाता लागता. 10-15 निमिश तशी सोडची तो कळ्ळो. तशी सोडून जाता मागीर 15-20 निमिश नंतर पळयाची अशें करून बांदू येता. तुमकां बांदू येनी जाल्यार वापस 5 निमिश तशी सोडचे. थोड्या वेळान तो उंड बांदू जाता पळय अशें करून. आतां ते नट्स आमी भाजून घाला पळय. प्रती एक नट एक काजू जो द्राक्ष उंड्यान ते तशी चिके जस्ट करून तांतू दवरून बांदल्यार पळय पुरा उंड्या वयर आमकां अशी काजू बेनी द्राक्ष अशें करून ताजे वयर अशें करून दवरून पळय पुरा काय मेळटा आमकां भितर पळय अशें पुराय वयल्यान दवरल्या वरी दिसता. तेची केज जस्ट करून बांदल्या जालें अशें करून पळय पुरा उंड विंडून दवरला हांगा. भारी टेस्टी जावन आशिल्लें घरकडे केलेलो परंबळी उंडो रेडी जाला. चेडूंक आमी केन्ना जाय तेन्ना खावच्या दीव येता पळय.
परफेक्ट उंडो तुम पुरा करून पळयाची आनी कशें जाला म्हूण सांग्या फीडबॅक दियाची. सक्कड आमगेले शेड्रसा कुकिंग चॅनल सब्सक्रायब करा. सक्कडांक धन्यवाद.